नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिता कुंकळकाराच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां बरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. घरादारा दुकानांनी मोठ्या भक्ती भावनेन लक्ष्मी पूजन. दरेकल्याची लक्ष्मीची आराधना. चिरमुल्यांचो प्रसाद. गोंयांत जावपी फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीक लागून गोंयचे पर्यटन तशेंच अर्थवेवस्थेक मेळटली चालना, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. फिडे वर्ल्ड कपात 82 देशांतले 206 खेळगडे जातले वांटेकार. मुख्यमंत्र्याची माहिती. राज्यात आतां सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची चल्ल्या नेटान तयारी. नावेली मतदारसंघात प्रतिमा थारायला लढो दिवपाचो. खंयच्या पार्टीचो तेंको घेतले ते मात गुपीत आसा. 70 नरकासुराक लासयतना व्हड म्युझिक लायिल्ल्यान जालो बोवाळ. कागाळ करप्याची गाडी एका पंगडान पुलीस स्टेशना मुखार उडयली लासून. ही घडणूक करपे आड जातली कडक कारवाय. मुख्यमंत्र्यान दिल्या शिटकावणी. सेगीत 2 दीस पडिल्ल्या आडवळ्या पावसाक लागून भात पडला आडवें. पावसाचो सावार सुरू उरलो जाल्यार हातातोंडाकडेन आयिल्ले पीक जातले नश्ट. मयेच्या शेतकारांनी उक्तायल्या खंत. आणि राज्यात पावसाचो नेट सुरूच. 21 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर मेरेन राज्यात पावसाची शक्यताय. हवामान खात्यान 5 दीस येल्लो अलर्ट केला जारी. दिवाळी म्हळ्यार धन आणि समृद्धीचो सण. ह्या दिसा गणेश आणि माता लक्ष्मी वांगडा देव कुबेर, सरस्वती तशेंच काली मातेची पूजा करता. मुळारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत व्हडा भक्तिभावान लक्ष्मी पूजन केलें. देवी लक्ष्मीची मनोभावे पूजा करून तिची कृपा सदांच आपल्या घराब्याचेर वेवसायाचेर आसची अशी मागणी भक्तांनी ह्या वेळार केली. लक्ष्मी देवीचे स्त्रोत तशेंच मुर्ताचेर लक्ष्मी पूजन करपाचे चित्र ह्या वेळार घराघरांनी तशेंच दुकानांनी दिश्टी पडलें. लक्ष्मी देवीक चिरमुल्यो आणि 5 फळांचो प्रसाद दवरून तिची पूजा केली. पळयात लक्ष्मी पूजनाची कांय खिणचित्रां. वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासवस्त्राणि च समर्पयामि. देवाला अक्षता व्हायच्या. उपवस्त्रार्थे यज्ञोपवीतार्थे अक्षतांना समर्पयामि. त्यानंतर एक फूल घ्यायचं आहे. अगरबत्ती ओवाळायची आहे. नैवेद्यम निवेदयामि. प्राणाय नमः, पानाय नमः, व्यानाय नमः, उदानाय नमः, समानाय नमः. आपल्या लक्ष्मीपूजनाचा उत्सव केला जातो आणि असेच प्रत्येक म्हणजे यजमानाच्या घरात काही असतात जे वार्षिक त्यांची लावलेली असतात किंवा कोणाच्याही दुकानात किंवा असं जे काही सुपर मार्केट किंवा असे जे काही मोठे मोठे यांचे धंदा किंवा व्यवसाय काही असतो त्यात हे लक्ष्मीपूजनाचा उत्सव कायम केला जातो. आज आमचे हांगा जे आस्थापन चालू आसा तेजें नांव आसा वाळपय सुपर मार्केट आणि सगळ्यांच्या तुमच्या आशिर्वादान ह्या आस्थापनान म्हणटा तो सामको आयच्या प्रमाणे उद्दार तुमी दिल्ले आसा आनी उद्दार तुमी केलो सगळ्या लोकांनी. सो असो तुम्ही आयुष्यभर हातभार लावचो. कारण हांव तुमकां सगळ्यांक पयलीं म्हणटा ते दिवाळीच्यो हार्दिक शुभेच्छा दिता.
गोंयांत जावपी फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीक लागून गोंयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फिडे वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातले। हातूंत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटेकार जातले अशें मुख्यमंत्री सावंत हांणी सांगलें। मंगळारा फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप लोगो आनी एन्थमाचें लोकार्पण जालें। ह्या वेळार मुख्यमंत्री सावंत उलयतालो। गोंयांत फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप 31 ऑक्टोबर ते 27 नोव्हेंबर ह्या काळात जातले। सुमार 23 वर्सांनी भारतात ही सर्त जाता अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप सर्तीत 82 देशांतले 206 खेळगडे वांटेकार जातले खंय। हाका लागून गोंयच्या पर्यटनाक तशेंच अर्थवेवस्थेक चालना मेळटली अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयचे तरणाटे राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार बुद्धीबळ सर्तीत वांटेकार जातात। आधुनीक खेळा खातीर मुळावे सुविधा, प्रशिक्षण आनी गोंयभरांतल्या सगळ्या तरणाट्या खेळगड्यांक समान संदी दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। मंगळारा फिडे बुद्धीबळ वर्ल्ड कप लोगो आनी एन्थमाचें लोकार्पण जालें। ह्या सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयतालो। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 31 ऑक्टोबर पासून 27 नोव्हेंबर रियो रिसॉर्ट आरपोरा बार्देस हांगासर जे आमी ऑर्गनायज करता। गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आज फर्स्ट म्हणजे आफ्टर 23 इयर्स फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 गोंयांत होस्ट करता। गोंया खातीर गौरवाची गजाल आसा, भारता खातीर गौरवाची गजाल आसा। 23 वर्सांच्या उपरांत चेस वर्ल्ड चेस कप हे भारतात येवप हे आमच्या खातीर अभिमानाची गजाल आसा। म्हाका दिसता चेसच्या बद्दल इन डिटेल्स म्हाज्या पयलीं उलोवपी सगळ्या वक्त्यांनी गेम जवळपास इट इज एन 206 प्लेयर आनी 82 कंट्रीज ह्या इव्हेंटात पार्टिसिपेट जाता। गोंया खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा जेन्ना 82 कंट्रीजचे प्लेयर्स आनी हांगासर पार्टिसिपेट जावप म्हणजे गोंय हे ग्लोबल लेवलाचेर पावता। म्हणजे नॉट ओन्ली इन द स्पोर्ट्स बट टुरिजम सेक्टरांतूय बी आमकां वर्ल्ड चेस कॉम्पिटिशनाचो खूब व्हड फायदो जातलो। म्हणून हांव थँक्स फॉर द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी एंड ऑल्सो फॉर द मानसून भाई बडविया कारण इट इज एन जॉयंटली कोलॅबोरेशन ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हे आमी हांगासर ऑर्गनायज करता। गोंयांतल्यान सातत्यान ग्रँड मास्टर लिओ मेंडोजो, ग्रँड मास्टर अनुराग महामल, इंटरनॅशनल मास्टर भक्ती कुलकर्णी, नितीश, अमय, ऋत्विक आनी इथान बाज इतले सारकिले जवळपास 7-8 प्लेयर हे ग्रँड मास्टर आनी इंटरनॅशनल मास्टर गोंयांतल्यान जाला। म्हणजे गोंयांत केदो व्हडलो टॅलंट आसा तो आमच्या सगळ्या जाणांच्या लक्षांत आयला आसतना आनी वर्ल्ड चेस वर्ल्ड कप जाल्या उपरांत अजुनूय बी यूथ जे आसा ते आनिकूय बी ह्या चेस हाजे कडेन एट्रॅक्ट जातले। हातूंत इन लॉंग रन आमी जेका म्हणटा की एखादो इंटरनॅशनल किंवा वर्ल्ड क्लास लेवलाचो टुर्नामेंट जेन्ना जावप इट वील बी द लॉंग रन फॉर नेक्स्ट अनादर 25 इयर्स अशा पद्दतीचे प्लेयर्स तयार जावचे म्हणून आमी सातत्यान अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करता। सातत्यान इंटरनॅशनल बॉडीज वेगवेगळी ऑर्गनायजेशन्स गोंयांत अशा पद्दतीचे टुर्नामेंट जे ऑर्गनायज करता इट इज ओन्ली एंड ओन्ली बिकॉज ऑफ अवर बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर। लोगो जो आसा तुमी जर पळयशात इट इज टोटली इन लायन वीथ द गोवा। आमी पळयता आसतना लोगोन कंप्लिटली गोंयचें पिक्चर आमकां पिक्चरायज केलां। गोंय पुराय ग्लोबल लेवलाचेर पावोवपा खातीर फिडेक लोगोक आमकां स्थानूय दिलां आनी ऑलमोस्ट ताज्या खातीरय बी आमी ग्लोबल लेवलाचेर पावतले। एंथम सॉंग जर आमी पळयतले आसत जाल्यार इट इज एन आफ्टर ऑल जे गोवा ग्लोबल लेवलाचेर कशा पद्दतीन पावचें हें तेंच्यांनी एंथम सॉंगांतल्यान दाखयलां। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरीश गांवकर। राज्यात आता सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी नेटान चालू आसा। नावेली मतदारसंघांतल्यान आता समाज वावुरपी ॲडव्होकेट प्रतिमा कुतिनोन उमेदवारी लढोवपाची थारायल्या। फाटले खेपे फकत मतविभागणीक लागून भाजपा जैतिवंत जाली पूण ह्या खेपे लोक कसल्याच गजालीक भुलचे नात अशें म्हणीत प्रतिमान नावेली सावन आपली उमेदवारी जाहीर केल्या। गोंयांत आता सावन 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेच्या तयारीक नेट आयला। 2027 वर्साची विधानसभा वेंचणूक नावेली मतदारसंघांतल्यान लढोवपाची जाहीर घोशणा समाज वावुरपी तशेंच आपल्या कामा खातीर सदांच चर्चेत आसपी प्रतिमा कुतिनोन केला। फाटले खेपे फकत मतविभागणीक लागून भाजपा जैतिवंत जाली पूण ह्या खेपे जावचे ना अशेंय प्रतिमान नमूद करून सांगले। पूण सध्या नावेली भाजपाचे उमेदवार उल्हास तुयेकार सत्तेत आसा तातूंत प्रतिमाची एंट्री। तशेंच आदले मुख्यमंत्री चर्चिल आलेमावन लेगीत एका मुलाखतीत सांगिल्ले की ताची धूव वालांका 2027 वर्साच्या नावेलीच्यान विधानसभा वेंचणुकेत लढो दितले जे 2022 वर्साचे वेंचणुकेत वालांका नावेली मतदारसंघांतल्यान भाजपाच्या उल्हास तुयेकार हांचे आड फकत 430 मतांनी हारिल्ली। आता नावेली ह्या फुडाऱ्यांक लागून बरीच चर्चा चल्ल्या
आता 2027 बाजी मारतलो कोण? आनीकय नावेली सावन नव्या उमेदवारांची एंट्री जावपाची आसा वय? नावेली खंयची पार्टी जैतिवंत जातली हो येता तो वेळच सांगतलो. पळयात. So if you go to see after the assembly elections, आता 3.5 वर्ष झाली आसा आणि हांव नावेली बशिल्ले contest केल्ले. There were around 9 people who had contested from different party symbols. And if you go to see after the elections, वाटे झाले सगळ्यांचे वाटे झाले 2-2-2.5 हजार वाटे झाले आणि जेका कोणी चिंतून आशिल्लो बीजेपीचो तूं एकार केन्नाच ताका ग्राउंडार पळोवंक नाशिल्लो तो मनीस MLA जालो बिकॉज there was division of votes. I think now people have realized it. But if you go to see out of those 9 people who contested, anybody, not only Navelkar, anybody in Goa will tell out of 9 who has been on the roads, on the streets, taking up issues, fighting for people, and nobody will be able, like nobody can deny that. Yes, with very humble heart, I am saying that I have been working till date, and I will continue my work till 27 and after that also. आता तुम्ही चालला, what is my plan? Obviously 27. It is a democratic right आणि कोणाकूय right आसा. Anybody can go into elections and anybody can contest. Everybody is welcome. And I think this time people will see, moreover they will see who is the candidate, who is the person, and who's done work and who will be able to raise the issues in assembly from the constituency and fight in the assembly for them. So म्हाका दिसता ह्या फाटी लोक बिर्याणी, चिकन 5,000, 10,000 हाजेर दिवपाचे ना. कित्याक सगळे निशब्दन जाल्ले आसा. लोकांनी पळयल्ले आसा लॉ एंड ऑर्डर कशें हाडली आसा. आयज लोकांनी दिसाचे मारून पळय हॉस्पिटलांत एक म्हयनो रावपाक पडटा. मागीर आमचे दोंगर काबार केल्ले आसा. कॅसिनोच्या नांवान कितें घालता, प्रॉस्टिट्यूशन, ड्रग्स रॅकेट सगळे तुमी पळयल्ले आसा. So I feel that me, without having a political background, तुझे आवय बापूय म्हजो ग्रँडफादर पण पॉलिटिकल ग्रँडफादर कोण ना. I am just an ordinary daughter of I mean to say I am a daughter of an ordinary ex-headmaster, that is John Francisco Mendonca, and a mother teacher. So I am come from that background and I have come from the grassroots. And people now will vote looking at the person. Moreover, now I feel united as far as सगळ्यांनी आम्ही समज बीजेपी उडयतले जाल्यार युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल हो नारा घेवन मुखार वचपाक माझी तयारी आसा. काम केला. So it is up to the people now, but I am going for elections. I will contest 27 assembly elections. पळोवपाक गेल्यार जाल्यार फाटली 2 वर्सां साकून लागिल्ली आसा. But I told the parties, give me some time. First, let me prove myself to the people, because I wanted to take people's issues apart, across the religion or the caste or the political background. अशें न्ही की प्रतिमान फक्त काँग्रेसाच्या लोकांचे मुद्दे घेतल्या, प्रतिमान बीजेपीच्या लोकांचे मुद्दे घेतल्या, ज्यांचेर अत्याचार जाला, आम आदमीचे घेतल्या, TMCचे घेतल्या, गोवा फॉर्वर्डाचे घेतल्या, आदीचे जे खंयचे बायले चले लोकांक त्रास जाला पळय खंयचे जावं कॅथलीक मुस्लीम हिंदू तांचे घेतले आसा. सो म्हाका ती संदी मेळ्ळी. सो आतां इलेक्शन येतना आय विल डिसायड, बट आय विल सी दॅट सेक्युलर फोर्स पार्टी जाय आणि जी लोकांचे मुद्दे घेवन वतली, गुड आयडियोलॉजी आसतली त्या पक्षाक म्हाका समज ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जाल्यार बसून हांव घडयतलें. माय होम कॉन्स्टिट्युएन्सी इज नावेली. My home constituency is Naveli, and I feel that my first priority will be Naveli. Thank you. Bureau Report, गोमंतक TV. होणा 70 वाठारांत नरकासूर लासोवपाच्या वेळार मोठ्यान म्युझिक वाजयल्ल्यान वातावरण बरेच गरम जालें. ह्या संदर्भात एका थळाव्यान होणा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत त्या दादल्याक एका पंगडान जिवे मारपाची धमकी लेगीत दिली. तशेंच ताच्या गाडयेची तोडफोड करून पुलीस स्टेशना मुखारच लासयली. अशो कर्तुपो करपे आड कडक कारवाय जातली म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी शिटकावणी दिल्या. होंडा 70 वाठारांत नरकासूर लासोवपाच्या वेळार मोठ्यान म्युझिक वाजयल्ल्यान वातावरण बरेच गरम जाले. या संदर्भात एका थळाव्यान होंडा पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या उपरांत त्या दादल्याक एका पंगडान जिवे मारपाची धमकी दिवन ताच्या गाडयेची तोडफोड करून पुलीस स्टेशना मुखारच लासयली. या प्रकरणाक हांगाच फुल स्टॉप लागूंक ना तर आनीक वाडत गेले. सुमार 200 वयर लोक होंडाच्या पुलीस स्टेशना मुखार एकठांय जावन फातर उडोवपाक लागले. खंय आयतारा राती कडेन ते फातोडेर मेरेन घडिल्ल्या या प्रकरणात बरेच तणावाचे वातावरण निर्माण जाले. कागाळ करप्याक पुलीस स्टेशना मुखार जिवे मारपाची धमकी लेगीत दिली.
हे सगळे प्रकरण पुलीस स्टेशनातच घडिल्ल्यान गोयच्या कायदो आणि सुव्यवस्थेविशीं परत एक फावट प्रश्न उपरासपाक लागला। मजगती हो गुन्यांव करप्यांचेर कडक कारवाय जातली। पुलीस स्टेशना मुखार असल्यो घडणुको कोण घडोवन हाडटा तांकां आपूण कसोच ओगी रावचो ना अशी शिटकावणी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें दिली। आयकात। सीएम पयर राती होंडा हांगासर पुलिसां फुड्यान गाडये उजो घातलो, इतलो लॉड ऑर्डर हाडला ते कितें पुलीस स्टेशनात कडेन हांवें प्रत्येक मरे एसपी डीवायएसपी किंवा जो पीआय ताका एक्शन घेवपाक लायला आनी म्हाका खात्री आसा की हेजेर स्ट्रिक्टली एक्शन जे आहा पयलीं पुलीस घेतले। कोण हितून आहा पयलीं ताका कितें सेक्शन लावपाक जाय तितकें लावन ताका भितर उडयतले। ऑलमोस्ट आतां इन्फॉर्मेशन घेतला दोगा तिगां कितें तरी उडयल्या, उरलेल्यांकूय बी उडयतले। इतकी लॉ एंड ऑर्डर म्हणजे हे करपा खातीर हांव दिवचो ना आनी पुलीस आउटपोस्टाचेर उजीर अशा पद्दतीन जाताच तेन्ना कोणाकूच उगी रावचो ना। गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत। सेगीत 2 दीस पडिल्ल्या पावसाक लागून मये वाठारांत भात पीक संकश्टात आयला। पावसाच्या तडाख्याक लागून लुवणी करपाक तयार जाल्लें भात पीक आडवें जालां। पावसाचो सावार सुरूच उरलो जाल्यार हातातोंडाकडेन आयिल्लें भात पीक मातये बरवण जावपाची शक्यताय आसा अशी भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या। मोसमी पावस सोंपलो असो समज जाल्लो आसतनाच आयतारा आनी सोमारा मेळून सेगीत 2 दीस पावस पडलो। सोमारा सांजे तर गडगड मारून राती उसरा मेरेन पावस पडलो। ताका लागून दिवचलच्या मय आनी हेर कांय वाठारांत लुवणे खातीर तयार जाल्ले भात आडवे पडला। देखून शेतकारांनी हुस्को उक्तायला। पावसान परत धुमशणां घातली जाल्यार शेतां नश्ट जातली अशी भिरांतूय शेतकारांनी उक्तायल्या। सांगपाचें म्हटल्यार ह्या वर्सा आमची शेती खूब बरी आसा आनी हे 2 दीस जाले आतां काल आनी पयर पावस पडलो त्या कारणान थोडीशी शेती ह्या वर्सा फाटी उरली आनी आतां पावस पडल्या कारणान आतां शेतां पडपाक स्टार्ट जाल्ली आसा। म्हाजी एक सरकाराक विनंती आसा की ही जी भात कापणी आहा ती बेगिनांतल्या बेगीन शेतकाऱ्यांची भात कापणी करून दिवची आनी जर असोच सतत पावस पडलो जाल्यार शेतांनी देंवपाची परिस्थिती उरचे ना। आतां थोड्या शेतकाऱ्याचे ह्या 2 दिसाच्या पावसान लीप शेती पिड्ड्यार जाल्ली आसा। पिड्ड्यार जाल्ली आमचें शेत जेन्ना आडवें पडटा आनी उदकान पडटा त्या वेळार ते भात कापलें सुद्दां जाल्यार तेजो शेतकाऱ्याक कांय फायदो येना। ताका 2 दिसां भितर त्या भाताक कोंब येता आनी कोंब येयल्ले भात मागीर ते कोण विकतूय घेयना आनी तेजे मागीर ते तांदूळ बिनूळ तशें कांय करूंक मेळना। ते अक्षरशा कापलें सुद्दां जाल्यार खर्च करून ते गोरवांक घालपाची परिस्थिती येता। तेन्ना ह्या वर्सा ही दोनूय आमची मुळाक आनी पंगरपात खाजण हे खूब जी शेती केल्या ती खूब बऱ्या प्रमाणान आनी बरी शेती आसा। तेन्ना हेच्या खातीर कितें तो तोडगो काडून आमच्या शेतकऱ्यांक बरे भाशेन ते जे कितें पिकलां ते घरान हाडपाची सुविधा सरकारान करची। मजगती कापणी आणि मळणी यंत्र उपलब्ध नाशिल्ल्यान भाताची कापणी करपाक अडचण निर्माण जाता अशी खंत मयेच्या शेतकऱ्यांनी उक्तायल्या। कांय शेतकऱ्यांनी मंगळारा सकाळी दिवचलच्या शेतकी खात्याक निवेदन दिवन बेगीन मशीन उपलब्ध करून दिवचे अशी मागणी केल्या। आता हो पावस पडला तो जाणा आणि आमची शेतां सगळी पिकलेली हा। आमी एग्रीकल्चरान आमकां 4 मशिनां दिल्ली, तेतूंतले एक मशीन तेणी हाडलेले म्हणटा ते सारखे मोडून उडयल्या आणि जर तर आता तो पावस पडलो जाल्यार आमकां 4 दिसांक काडूंक गावना जाल्यार कांयच फायदो ना। आमी आतां साहेबाक मेळोंक गेले, साहेबाक आमी लेटर दिला, काय दिला आमकां बेगींतल्या बेगीन मशीन गावोंक जाय म्हणून, खंयच्या पद्दतीन कशें तरी गावोंक जाय म्हणून। फाटले 2 दीस आता पावस पडलो न्हू, तेतून तुमच्या शेतांची स्थिती कितें आसा? सामकी बिकट स्थिती जाल्ली आसा, म्हणजे अर्धे उदीक भरलेलें आसा आनी जर 2 दीस पावस पडत जाल्यार आनी सांगपाचें ना शेतांत जाता कितके। आनी हो आमकां प्रॉब्लेम 3 वर्सां सदींच जाता। 3 वर्सां आमी हांगा येतात सगळे सांगता। म्हाका सांगा आता शेत भात पीक आडवे पडला, अर्धे पडले, अर्धे कालच्या पावसान आडवे पडले आणि आता पडत जाल्यार धूप जातलो। आता तुमकां मशीन कितें सांगला? मशीन आता आमकां साहेबान सांगला, आपूण पळय तेका एक्चुअली 4 मशिनां दिल्ली खंय, तेतूंतले अजून एकूय आमकां सारकें ना, एवेलेबल ना। आता तो म्हणटा 4 साहेब म्हणटा आपूण विचारता, तुमी म्हणटा आपल्या कडेन लेटर दिया, त्या प्रमाणे आमी लेटर दिला। आता ह्या 2 दिसांक मशीन तेणी आमकां सांगला 4 दिसांनी म्हणून। आता तर आयज फाल्यां गावात जाल्यार आणि पावस पडत जाल्यार आमी सगळे गेले न्हू शेतकार। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत। राज्यात पावसाचो नेट सुरूच आसा। हवामान खात्यान राज्यात 5 दीस येलो अलर्ट जारी केला। देखून 21 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबर मेरेन पावस सुरूच आसतलो अशें हवामान खात्यान उक्तायला।
कुंकळी सोबितीकरण जाल्ले तेन्ना खास सिंगापूर पद्दतीच्यो स्ट्रीट लायटी हाडून बसयल्यो। त्या उपरांत ह्या लायटीच्या खांब्याची सारकी देखरेख जावंक नाशिल्ल्याचे नदरेक येता। पुराय खांबे कळमेल्यात। ह्या खांब्यांतल्यो वायरी आतां भायर हुमकळटात, जाका लागून थळाव्यांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला। हे सगळे कुंकळी पालिका आनी थळाव्या नगरसेवकांनी केल्ल्या आड नदरेक लागून घडला अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा। पळयात। जे ते स्मार्ट कावन्सील कुंकळेचे जे तेणे जे कावन्सिलर जे निवडून दिले पळय ते ताका कांयच सांगनाय। आमकां तर कुंकळेचे लोकांक दिसता ते कांयच सांगनाय तांकां। आतां जो इशू आहा पळय हे जे लायटी पोल जे बारीक बारीक जे सिंगापूर लायट्स म्हणून गायल्ले ते लायट्स खंयच्या खंय डॅमेज जालो आहाय, सामके धोकादायक जालाय। आता हांव जे जाग्यार आहा मारिया बॉबिना हायस्कूल राघोबा देसाई तेंचे घरा लागींच आहा, थिंगा जे आहा पळय थिंग पोल तुटोन पडलो आहा आनी पोल ह्या सायडीन पडला। जर तर तो त्या सायडीन पडले आनी इस्कॉलाची भुरगीं जे तेन्ना सकाळी जेन्ना येता या सुटपा टायमार जे पडले जाल्यार कितें ना कितें तर डॅमेज जाता आशिल्लो। तर हांव मागता आमचे कुंकळेचो आमदार बाब हेका लागीं, कित्याक लास्ट टायम जेन्ना आमी व्हिडिओ काडलो हॉलाचो तेणें इन्स्पेक्शन केलो आनी तेणें म्हाका कळ्ळ्या प्रमाणे की तेणें बेगीन वचोन तें इन्स्पेक्शन करून आनी तेणें इन्स्ट्रक्शन दिलें आनी तेजे उपरांत तें काम हें जालें। आनी एक करतकीर कळ्ळें की पयलीं टेंडर जाला, चडान देव बरो करूं म्हणटा तें केलें म्हणून। आनी तशेंच हे बी आतां आनी एक राघोबा देसाईचे घरा लागींच राघोबा देसाईच्या घरा लागीं एक फोंड पडलो आहा जो सगळ्या गोंयांत पयली RCC सिमेंटाचो रस्तो जाल्लो आनी जोके आलेमान सांगले आमी RCC रोड केल्लो, पण तो रोड आतां दिश्टी पडपा लागला। खऱ्यांनीच तेगे जे सपोर्टर म्हणटाय पळय 10 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना। 10 वर्सां जावन आनी 13.5 वर्सां हिंगा कांयच जालें ना डेव्हलपमेंट। पयलीं बी आमदार येयल्ले तेमी बी तशेंच केलें, तेका लागून ते पडले, बेश्टे पडले नाय तेमी कांय करना जायनाका तेमी पडले। लोकांनी तांकां उडयला, डिफीट कित्याक केला तेका लागून केला की तेमी कांय केलें ना म्हणून। एकल्या जेन्ना राजन नायक आशिल्लो तेका 5,500 मतां पडली, तेका तेणें कांय केलें ना म्हणून। एका 6 काय नेक्स्ट एक लेफाचो तेका पडले 6.5, तेणें कांय केलें ना म्हणून तेका इतली मत पडून तो डिफीट जाला। बेश्टो डिफीट जाला ना कित्याक तेमी कांय केलें ना म्हणून डिफीट जाला। सो तुमी तरी कितें कराय केलें जाल्यार मुखार तुगे कावन्सील जिखोन येता म्हणून आशा आहा। आतां कावन्सील इलेक्शन आसा। नरकासूर आनी देव कोण हे विरोधकांनी सांगचें। आपूण स्वताच देव ह्या भ्रमात विरोधकांनी रावचें न्हय। जनता सर्वेसर्वा आसा। आमी कितल्याशाच वर्सां सावन जनतेची सेवा करीत आयल्यात। फातोड्या विरोधी पक्षांच्या शक्ती प्रदर्शनाचेर मुख्यमंत्र्यान प्रतिक्रिया दिल्या। फॉर्म्युला सादें आसा, 34% वर्सेस 66%। आमचे मदें आमी कॉम्प्रोमाइज करपाक जाय आमी सदांच म्हणटा आनी कुशालकाय म्हाका दिसता। विधानसभेन आमी जेन्ना एक ऑपोजिशन कशें झगडटा, आमचे डिफरन्सीस आमचो इगो फाटी दवरून गोंय सांबाळपाक आमी जे प्रयत्न करता तेच प्रयत्न म्हाका दिसता आज विधानसभे भायर एक क्लियर कट मेसेज वचपाक जाय। सगळे पक्षाच्या अधिकाऱ्यांनी समजून घेवपाक जाय की आमकां जरी तर आमी डिवायड करपाक लागले जाल्यार हे जे साधारण 33 नारकासूर आहाय, हे 33 नारकासूर गोंय पेटोयन उजो आमकां म्हाका दिसता आमचेर पेटयतली। आमचे मध्ये थोडे नारकासूर आहाय तेंकाय आमी उलो मारताय। चित्रा मरे कोण नरकासूर आनी कोण देव ते स्वताक जर देव बीन समजता आसत जाल्यार तशें भ्रमान रावनाकात म्हणत आसा। हांगासर पब्लीक सर्व आसा। ओके, ती गोंया खातीर कितें करपाचें तितकें आमी केलां, हाज्याय फुडें करीत रावतले।
ओके आम्ही सेवक आहात तर तिथे स्वतःक जे आमकां नरकासूर म्हणून स्वतःक देव बीन समजूंक लागला आसत जाल्यार ते भ्रमाण तुमकां कितें फरक पडटला पार्टी कणकवली वाठारांत आपल्या मामाच्या घरा लग्नाची होळीक दिवन परत येतना निकिता नावाच्या या 28 वर्साच्या चलयेक तळवडे अंबराड वाठारांत अपघातात जाग्यारच मरण आयल्याची घडणूक मुखार आयल्या। ह्या घडणुकेत तिचो भाव वैभव किरकोळ दुखापतीन साल्वार जालो। ह्या काळजाक पीळ घालपी घडणुके उपरांत गंगावाडी फोंडाघाट वाठारांत दुख्खाचें ल्हार पातळ्ळां। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण लग्नाची होळीक घेवन निकिता मुंबयच्यान घरा आयिल्ले। ते आपल्या भावा वांगडा मोटरसायकलीन अंबराडच्यान फोंडा घाटात येताले। देवतेचेर कासवन तळवडे बौद्धवाडी हांगा पावतकच मुखावयल्यान येवपी एका एसटी बसीक वाट दिताना मोटरसायकल रस्त्या कुशीक निसरली आनी दोगांय भावंडां सकयल पडली। ह्या घडणुकेत निकिताची तकली नेटान रस्त्यार आपटली, जाका लागून तेका गंभीर दुखापत जाले जाल्यार तेजो भाव साल्वार जालो। अपघाता उपरांत दोगांयकूय बेगोबेग हॉस्पिटलात दाखल करपाक एसटी बस चालक, कंडक्टर आनी प्रवाशांचो महत्वाचो वांटो आशिल्लो। सुरवातीच्या उपचारा उपरांत तांकां कणकवले हांगच्या जिल्लो हॉस्पिटलात दाखल केले। तपासणी उपरांत वैजकीय अधिकाऱ्यांनी निकिताक मरण आयिल्ल्याचे जाहीर केले। अपघाता उपरांत एसटी बस चालकान कणकवले पुलीस स्टेशनात कागाळ दाखल करून मोटरसायकल चलोवपी बेपरवायेन दुचाकी चलयल्ल्यान हो अपघात जालो अशें सांगले। ते प्रमाण मोटरसायकल चलोवप्या आड गुन्यांव दाखल केला। निकिताचो लग्न सुवाळो 23 फेब्रुवारीक थारिल्लो। लग्नाच्यो होळीको वांटपाचें काम नेटान चालू आशिल्लें। तांच्या घरात खोशयेचे ल्हार पातळिल्ले, पूण कांयच खिणा उपरांत हे ल्हार दुख्खात पातळ्ळे आनी निकिताचें लग्न जावन सुखाचो संवसार करपाचें सपन अर्दकुटेंच उरलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिता तुमचो निरोप घेता। आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।